वेलकम बॅक टू जर्नो स्पीक. आम्ही डिस्कस करताले बजेट, गोवा स्टेट बजेट फॉर 2012-13. इज इट रियलिस्टिक और पॉप्युलिस्ट? आणि बिफोर द ब्रेक वी वर डिस्कसिंग वेदर लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जो जाता खंयच्यानी ती ट्रान्सपरन्सी म्हणजे तो दुसरे कडल्यान खंयच्यान भरून हाडला रेव्हेन्यू हे एक बजेटाक आसपा जाय. रुपेश तूं म्हणटालो कितें तरी तुजे कडेन फिगर्स आसा म्हणटा. न्ही ताजेर एक ताणें जो कॉन्सेप्ट मागला की एक भरलेलो गाडगो ताका खुबशे हे आसा ते गुड्डे मारून ते होल ताणें प्लग केला. सो दॅट इज वन फ्रॉम वेर ही पयशे येतले तेच्या खातीर ताका सगळ्यांक नॉन करप्ट रावा, सामके स्ट्रिक्ट रावा हें करचें पडटलें. दुसरी ताणें दिल्या तेजे प्रमाणे एक्सायजांतल्यान ताका 50 कोटी येतले, सेल्स टॅक्स आनी एंटरटेनमेंट टॅक्सांतल्यान 470 कोटी येतले आनी प्लस ताणें इलेक्ट्रिसिटींतल्यान टोटल 129 कोटी ताणें हें केलां. अशें मेळून ताणें ते हें सारकें केलां, फिगर्स मॅच केल्या. म्हणून हे सगळे येतना ऑफिसर्स कितले हाडटले. पण एक्सायज म्हणल्यार करेक्शन परते ताजे फाटल्यान एक मशिनरी राबोवची पडली ना कलेक्ट करपाक. नो ताणें एक्सायजाचेर वॅट वाडयला फ्रॉम 20 to 22% वॅट केला. प्लस ताणें वेअर हावजाचेर फीज वाडयल्या फ्रॉम 3,000 ताणें 10,000 केला, जेका परत ओपोज जाला. ताका लागून सोरो मातसो म्हारग जातलो गोंयांत. आनी म्हणजे डिस्करेज जावचें ना सोरो पिवपाक, लोक इतलो म्हारग ना पूण सोरो मातसो म्हारग जातलो आनी ताका ट्रेजरीन पयशे येतले. सोरो म्हारग करप हें म्हाका दिसता एक खंयचोय अर्थमंत्री पयलें येता म्हणटा सोरो म्हारग करता. सोरो सिगरेट कारण ते सहज मेळपी गजाली टॅक्स लावपाच्यो. पूण अश्यो खुबशे वाठार आसात, क्षेत्रां आसात जंय खऱ्यांनीच इनफॅक्ट अर्थमंत्री हो मुख्यमंत्रीच आसता आनी ताणें ताजें पयलीं विजन आसता न्ही आर्थीक वाडीचें किंवा आर्थीक दिशा दिवपाचें राज्याक. ताका अर्थसंकल्प हो एक बरो माध्यम आसा हें सगळें करपाक. आनी त्या नदरेन ताका पळय जे कांय वायट गजाली पळय दिसतात तांचेर टॅक्स लावन तातूंत भितर तांचेर दबाव हाडप किंवा तांचेर निर्बंध हाडप हें सगळें शक्य आसा. फॉर एग्जाम्पल आमी लोकमतान एक लिस्ट दिल्लें खंयचे खंयचे क्षेत्रांत सरकारान अशे तरेन कर लावप शक्य आसा. आनी तातूंत भितर आमी जवळ जवळ मायनिंगाच्योच अशे जवळ 25 गजाली दाखोवन दिल्ल्यो. तातूंत भितर रायट फ्रॉम डंप करतात ते धरून ते ग्रीन टॅक्स धरून तो न्हंयेन तो पडटा लास्ट आनी ताजो स्टेटीच्या भांडाराचेर आनी एनवायरमेंटाचेर इतलो दबाव पडटा. म्हणजे कळ्ळें तुका की मायनींग एरिया रावपी मनशाक TB जाल्लो आसा, तो पयसो सरकारान कित्याक दिवप. नंबर 2 सरकारान म्हणलां की 60% ऑफ द रॉयल्टी जी पळय येता ती आमी बगल रस्तो करपाक वापरतले. अरे ते खरें म्हळ्यार तुमी प्रायवेटायज कित्याक करनात? मायनवाला सांगात हो तुमचे खातीरच वापरतले, हो निर्धारीत रस्तो, पयशे तुमी काडात. आणि मोर ऑन हेल्थ अँड बाकी सोशल डिग्रेडेशन त्या एरियेन भितर शेती जावंक शकता की ना हो एक संशयाचो विशय. कारण शेतान भितर इतलें सगळो हो गाळ पडला, तो गाळ काडप आनी थंय परत कशे तरेन करतले कळना. सो ताजे खातीर एक सबंद पर्यावरणाचो प्रोसेस, थंय एक्सपर्ट्स नेमप, कन्सल्टंट नेमप, तांचो अभ्यास करप, शेती तांकां ऑप्शन्स दिवप, शेतकारांक चडांत चड सुविधा मेळटलो हाजो प्रयत्न करप, हाजे खातीर खूब पयसो लागता आनी कितलेशे वर्साचो प्रोसेस तो. सो ह्या फुडल्या वर्सान हें सगळें तयार करपा खातीर एग्रीकल्चराक ह्या बजेटाक खुबशे हें आसा. म्हळ्यार सपोर्ट प्रायसीस म्हण, सबसिडीज म्हण, मेकनायज्ड फार्मींग करपाचें. सो डोंट यू थिंक दॅट दीस हॅज बीन एड्रेस्ड? फायदो जातलो. 8 रुपया नाल्लाक सपोर्ट प्रायस दिला तेन्ना. नाल्ल कितले दिले तुका 8 रुपया मेळटलो आनी सुपारी कितें ताका सपोर्ट प्रायस दिला. पूण एग्रीकल्चर बुस्ट करपा खातीर कितें करतलो? फॉर एग्जाम्पल आतां तांणी मायनिंगाचें सांगलें. दे हॅव सेड की शेतान पडलेली माती ऑक्शन करपाक सरकार ताब्यान घेतलो, सरकार ऑक्शन करतलो आनी नंतर ती रिज्युविनेट करतलो म्हूण. पूण ती शेतां परत रिज्युविनेट जायना. आमच्या होण्या सारक्या एरियेन आमच्या स्वताचे घरा कडेन पूर आयिल्लो तेन्ना जी माती पडलेली आमकां खबर आसा कितलीं वर्सां लागली ती रिज्युविनेट करपाक. ताका सरकाराचो हातभार न्ही, आमीच जावन केलें. आनी आमी रावतले की ते बाबा ऑक्शन करता म्हणसर मातयेक हात लावप ना म्हणून. कशें आसता फार्मराचें? फाल्यां शेतान माती पडली न्ही ताका दुसरे किंवा तिसरे दिसा ती माती एकदाची काडलेली जाय थंयच्यान. कारण आमचे थंय पूर आयिल्लो तेन्ना 2002-03 अशें सालान, तेन्ना पांय असो दोपरभर थंय माती आशिल्ली. आमचे थंय सुपारी आसा, नाल्ल आसा, ते दवरपाचें तशेंच की बाबा आतां सरकार ऑक्शन करतलो आनी सरकारी प्रोसेस तो कितले फास्ट जातलो, टायम फ्रेम आसा. ऑक्शनाक बसतले ते ही माती म्हाका इतली जाय तितल्यान घेतलो म्हणून, मागीर तूं रिज्युविनेट करतलो. पयशे थंय येवपाक जाय. दुसरी गजाल म्हाका दिसता की एक सरकार आसता, तें सरकार वतकीर दुसरें सरकार ते सामकें आपल्याला एक
नवेच आयडिया घेवन येता. फॉर एग्जाम्पल खरो म्हळ्यार फाटलीं 50 वर्सां जे पळय वेगवेगळ्या सरकारान शेतीचें संवर्धन करपा खातीर जे कितें उपाय पळय घेतल्यात ताजो फुडलो चॅप्टर जावपा पाहिजे. फॉर एग्जाम्पल म्हाका दिसता दिगंबर कामत सरकारान फाटल्या आपल्या बजेटान शेती संदर्भात कांय बरे तरेचे उपाय घेतल्यात. शेती पडंग दवरपाक जायना, तांकां इनोवेटीव स्किम्स दितले, तांकां आधार दितले. तो खरें म्हळ्यार फुडें व्हरपाची गरज आसा. म्हणजे म्हत्वाचें कितें आंकडेमोड आनी फकत घोशणा न्ही, जाल्यार चळवळ शेती ही आनी कुळागराचें संवर्धन करतलो जाल्यार एक चळवळ जावपाक जाय. तातूंत भितर कोण विकतो घेवपी धरून तो शेतान काम करपी मजूर, ताका वेगवेगळे तरेन हें करपी गायो, दूद विकपी, हे सबंद दूद सोसायट्यो, शेतकरी संघ ही एक सगळ्या लोकांक एकठांय बांदून तांची सोसायटी घडोवन तांकां लागीं हाडून जी पळय चळवळ पळय चलता न्ही, थंय गव्हर्मेंटान इन्सेंटिव्ह दिवपाक जाय बेसिकली फॉर कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट्स. नाजाल्यार कितें जाता अशे तरेन जेन्ना स्किम्स मेळटा न्ही, ठरावीक जे पळय कितें सत्ताधारी पक्षाक लागीं आशिल्ले पळय जे लाभार्थी गट आसात न्ही ते सवलती टेम्पररी करता, ते परमनंट लॉंग टर्म प्रोसेस. अशी सवलती कित्याक दिवप? कारण ह्या क्षेत्रांत नवे लोक येवपाक जाय आनी त्या शेतकारांची फुडली पिळगी तातूंत येवपाक जाय म्हणटा दिवप आसतात. पूण अशें जायना, कळ्ळें न्ही. दुसरें एक सेक्टर जाका इंडस्ट्री म्हणजे इंडस्ट्री सेक्टराक खूब पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आयला की ग्रोथ ओरिएंटेड बजेट. आतां एक्चुअली ग्रोथ ओरिएंटेड बजेट इंडस्ट्री खातीर जे आसता, आयची जी इंडस्ट्रियल सिनेरियो जो आसा जो विच इज व्हेरी क्लोज टू कॅपिटलिझम, तातूंत सरकाराचे कितले हे आसपा जाय इंडस्ट्री हे करपाक? सरकाराचें काम मिनिमम न्ही इंडस्ट्रीक सपोर्ट करपाक, ताणें सरकारान तांकां बरे तरेन फॅसिलिटीज निर्माण करपाक, रॉ मटेरियल हाडपाक मेळपाक, तांकां टेलिफोन लायन्स, इलेक्ट्रिसिटी, तांकां उदक, इंडस्ट्रियल इस्टेट हो चडांत चड आधुनीक वेल इक्विप्ड अशे तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर बेजीस हें चडांत चड करपाक. जेन्ना कितें नवे कन्सेप्ट येतात ते नवे कन्सेप्ट फॉर IT आमी सदां म्हणटाली आमकां ITची बस चुकली, हैदराबादाक गेले, बेंगलोराक गेले, कांय प्रमाणात पुण्याक गेले, गोंय सोडून सगळ्याक गेले. सो आनी आमी ते कितें तरी पॉलिटिक्सा लागून आमचो जो पळय तो कितें प्रोजेक्ट आशिल्लो तो तसोच बंद उडयलो. सो अशे तरेन नवे जे पळय कितें घडटा ताजो लाभ राज्याक मेळपा खातीर तशे टॅक्निकल स्कूल्स सुरू करप, ते भुरगे तयार जाले की तांकां तशे ऑपॉर्च्युनिटीज निर्माण करप, व्हडल्यो व्हडल्यो इंडस्ट्रीक आपोवन हाडप. फॉर एग्जाम्पल गुजरातान हें केलें. नरेंद्र मोदीन इतल्यो इन्सेंटिव्स इतले फायदे दिले. ताजो स्टायल ऑफ फंक्शनिंग इज व्हेरी डिफरंट. सो तो मातशे हुकुमशाही पद्दतीन करता, लोकांचो आवाज थंय चलना. पूण अशे तरेन जर लोकां कडेन चर्चा करून एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स गोंयान भितर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करपी लोक हांकां जर एकठांय करून तांचे भितर जर एक बरे तरेन सुसंवाद जर घडोवन हाडलो न्ही जाल्यार म्हाका दिसता बरे तरेन आयडियाज येवंक शकतल्यो. म्हणजे मेन हो चर्चा आनी सुसंवाद. म्हणजे नवें जेन्ना पळय कितें घडटा तेन्ना गोंयान भितर पळय टॅक्निकल किंवा ह्या क्षेत्रांतले जाणकार लोक आसात तांकां लागीं हाडून सरकारान हें करचें. इंडस्ट्री कडेन चर्चा ही सतत करची. आनीक युनिवर्सिटी आनीक तत्सम पळय महाविद्यालय किंवा एक्सपर्ट्स ग्रूप आहात तांकां लागीं हाडपाक फक्त बजेटा करून न्ही वर्सभर हें चालू उरपाक सातत्य आसपाक जाय. रुपेश तूं म्हणलें की हो बजेट पॉप्युलिस्ट म्हणून आतां पॉप्युलिस्ट जेन्ना म्हणटा तेन्ना जे पळय वेलफेअर स्किम्स ज्यो आसा फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज टू हावज वायफ्स आनी पयलींच्या सरकारान जे कितले पयशे दवरिल्ले बाकीच्या लोकांक वांटपा म्हणया आमी ते वाडोवप हें जें केल्लें आसा हाजे बद्दल हें कितलें म्हणजे हाजे मुखार हें वाडत 2 आसते अडेज आसते फुडले सरकारान 4 करचे 5 करचे कितें हें आसा? एक्चुअली एज एन नॉर्मल मनीस म्हणून विचार करीत न्ही वी आर मेकिंग पीपल डिपेंडंट ऑन गव्हर्मेंट. Unemployment allowance of 3,000 to 4,500 depending on your scale of education. कुण इंडस्ट्रियल इस्टेटीन काम करपी भुरगीं 2,000 जोडटा, ताजो भाव घरा कडेन बसतलो आनी 3,000 जोडटलो. कोणाची मिस्टेक? ते काम करपाक वता म्हण ताची मिस्टेक की तूं 2,000च जोडून परत येता. ते बसीन धक्के खाता, बसीची हालत पळयता, ते सकाळीं फुडें उठटा, 5 आपल्याक डबो करता, वता येता 2,000 खातीर. ते काम करता आनी हो बेकार बसून 3,000. दोनी भशेन आहा तें. सगळ्यान पयलीं आमी अनएम्प्लॉयड म्हळ्यार ताची व्याख्या स्पश्ट करया. हय, गोंयान अनएम्प्लॉयड म्हळ्यार कितें सांग? म्हणजे गव्हर्मेंट जॉब ना तो अनएम्प्लॉयड. हे गोंयान जालें. तो शेतान काम करता, तो एक ल्हानशी तूं म्हणटा 2,000 नोकरी काम करता, तो आनी खंय ल्हानसो कितें तरी आपल्याला योगदान दिता, तो म्हणटा आपूण अनएम्प्लॉयड. पूण फाल्यां दुसऱ्या गव्हर्मेंटान हें बंद केलें जाल्यार कितलें अनपॉप्युलर जातलें? ना पूण हें कोणें तरी करपाक जाय न्ही. हांव कितें म्हणटा तुमी आतां तुजो प्रश्नच फुडें व्हरतना की निमाणें बजेट म्हळ्यार कितें? निमाणें बजेट म्हळ्यार फकत हाका 2 रुपये उडयले, ताका 5 रुपये उडयले, खंयच्यान तरी हाका बुड्डलो, थंयच्यान पयशे हाडले, हें न्ही. स्किम्स आनी योजना मुखार व्हरप, कार्यक्रम मुखार व्हरप, सरकारची दिशा स्पश्ट करप आनी आर्थीक तरतूद करप.
ह्यो स्किम्स डिक्लेअर करपाक म्हाका दिसता सरकारा कडेन प्लॅनिंग कमिशन आसा न्ही, सरकार इतलो पयस ताजेर खर्च करता. सरकारा कडेन एक नियोजन मंडळ आसा, ताणें तातूंत भितर एक्सपर्ट्स घेवचे. त्या नियोजन मंडळान आतां पर्रेकार हांव जाणा न्ही, पर्रेकार किंवा कोणूय सांगूं शकता की फुडले 5 वर्सां उरतलो. सो ताणें फुडले 5 वर्साचे आपले जे आपले कितें सरकारची दिशा किंवा सरकारचे जे कार्यक्रम आहात ते स्पश्ट करपा खातीर पयलीं आपल्याला प्लॅनिंग कमिशनाक कामाक लावप, ताजेर एक्सपर्ट्स घेवप आनी फुडले 5 वर्सां आपण ह्या क्षेत्राक प्रोत्साहन दितलो. हे जे पळय विकर सेक्शन आसात, हे जे मागासवर्गीय आसात, हे जे पळय आदिवासी वर्ग आसात, तांकां आपण हे दितलो. मायनिंगाची ही दिशा पर्रेकारान पयर म्हणलां कितें तरी 25 मिलियन टन्सा परस आपण चड मायनिंग जावपा दिवपा ना. तशें जाल्यार हय ते ताजेर चर्चा आसा 25 काय 30. पूण एनी अशें जर आसा जाल्यार ह्यो मायन खंय खंय चालू आसतल्यो, कशें परिस्थिती हें प्लॅनिंग कमिशनाक ठरोवनी. ह्यो सगळ्यो स्किम्स पळय अशें आसा, तांची एक जंत्री, तांचो एक प्रोग्राम तयार करून नॉट जस्ट फॉर 1 year, हाऊ इट गोज ऑन. 5 वर्सां कमी करपाचें, चड करपाचें. कारण जो फुडलो गव्हर्नमेंट समज पर्रीकाराचो आयलो जाल्यार बरें आसा. दुसरो कोणी आयलो ताणें जर ती विथड्रॉ केली स्कीम, यू वील बिकम मोस्ट अनपॉप्युलर. यू आर मेकिंग पीपल डिपेंडंट. युकेन आनी युएसएन अशीच अनएम्प्लॉयमेंट अलाउन्स दिताले. इकॉनॉमीची परिस्थिती डू इट जड जाला, तांकां बेल आउट पॅकेजीस घेवचे पडटा. हे सगळे कडेन न्ही, भारताचे बाकीचे जे राज्य आसात, वेस्ट बेंगाल किंवा बाकी कडेन इतल्यो अशे तरेन स्किम्स डिक्लेअर केल्यो. आनी आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन भीक मागपा आयला की आमकां 37,000 कोटी दी, 50,000 कोटी दी. खंयच्यान पयशे हाडप हे? सो प्रत्येकान आपल्या पांयार उबें रावचें. आमकां घटक राज्य कित्याक दिल्लें? आमकां केंद्रशासीत प्रदेश हो दर्जो कित्याक नाशिल्लो? आमकां फकत आमदाराक 40 आमदाराक चड व्हडल्यो गाडयो आनी चड पगारा खातीर नाशिल्लें न्ही तें. देशाचें प्लॅनिंग आमकां करपाक येवचें. आमी इतले बरे शिक्षीत आनी इतले आमी पूर्ण नागरीक की आमकां आमचो फुडार ठरोवपाचो येवचो, हाचे खातीर तें केल्लें. आमचो फुडार ठरोवपाचे दृश्टीन एक म्हणजे आमचो फुडार आमचे प्रायमरी शिक्षणाच्या वयल्यान ठरता अशी एक फाटली दिसांनी चर्चा जाल्ली. तो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू जो इलेक्शना वेळार आशिल्लो, ताजेर अशें एक्सपेक्ट करताले की हे बजेटाक कितें तरी इंडिकेशन येतलें रिगार्डिंग द मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन फॉर प्रायमरी स्कूल्स, रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स ऑर वॉट एवर. ताजेर कांयच भाश्य जालां काय जावं ना रुपेश? ना, मेन म्हणटा तो एक इश्यू आसा टॅबलेट्स आनी हे नोटबुक्स घेवन तो जो सम 90 crores or समथींग करता पळय. हाऊ मच हॅज बीन इन टू प्रायमरी सेक्टरान जे बारीक बारीक शाळा एज्युकेशन दिता पळय, तांचे इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर कितलें हें केलां? किंवा थंयचे ज्यो टिचर्स, आमी हाजे पयलीं उलयताले राजू कडेन की ते टिचर्सांक ओरिएंटेशन करपाक कितें केलां? आमची पयलींची बाई ती आतां म्हणसर बाईच आसा आनी तीच शिकयता बाई. हांव आतां ते फाटल्यान एक प्रायमरी स्कूल चलता गव्हर्मेंट हितून, ते भुरगे तशेंच, थंय कोण वचना, थंय कोण तरी एक लोवर लेबरर क्लासाचे भुरगे वता आनी थंय शिकता. म्हाका पर्रेकर सरकारा कडल्यान एक विश्वास आसा, तो शिक्षणाचो. काँग्रेसीन शिक्षणाची वाट लायली हें हांव सामकें कोणूय हें सांगूं शकतलो. पर्रेकारा कडेन तशें शिक्षणाचें एक विजन आसा आनी तो आपल्या कडेन दवरतलो म्हणला. सो म्हजे कोतान मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन जो इश्यू काडलो, जो आतां फाटल्या वर्सभर येदो व्हडलो गाजलो आनी इलेक्शनाकय तो कांय प्रमाणान तो परावर्तीत जालो आनी लोकांक राग आशिल्लो काँग्रेसीचो, तो लोकांनी व्यक्त केलो. म्हजे कोतान प्रायमरी शिक्षणाक एक लाँग टर्म प्रोजेक्ट पर्रेकारान घेवचें. शाळा सारकी चलनात, आमचें प्रायमरी शिक्षण अक्षरशें कोसळून पडलां. तें बरे तरेन चलचें, शाळा बऱ्यो आधुनीक करच्यो, भुरग्यांक टॅबलेट्स किंवा कंप्युटर दिलो म्हूण कांय जायना. टिचरांक ट्रेनिंग दिवची, पाठ्यपुस्तकां आकर्शक करची. होल एज्युकेशनाचो जो पळय हें आसा तोच बदलपाची गरज आसा. तो करूं शकता. पर्रीकर हेज विजन, पर्रीकर हेज कॅपेबिलिटी टू डू दॅट. एज ही सेड, पयलींच्या गव्हर्मेंटांनी वाट लायली म्हणून पयलींचे गव्हर्मेंट न शिकलेले लोक एज्युकेशन मिनिस्टर जावन गेले, पूण हो शिकलेलो आनी हेका कळटा. आनी सेकंडली कितें, ही इज रिसेप्टीव टुवर्ड्स मेनी थिंग्स. आय पर्सनली फील की जेन्ना ते ह्यो सगळे बजेटाचे कितें म्हणटा ते अमृत मंथन कितें म्हणटा ते जाले आनी जेन्ना एक एनालायसीस भायर सरले, he should be amending certain things before it passes on the floor. Unfortunately, Rupesh, we are running short of time. So, आमची budget discussion end जाली. We want Parrikar more as an education minister rather than finance minister. Thank you, Rupesh. Thank you, Raju. And viewers, keep watching Prudent Media.